काउंटर पॉइंट कार्यावळीन तुमकां येवकार. एके वटेन मनोहर पर्रीकर सरकार आनी 1-2 म्हयने भितर 1 वर्स पुराय करतले. अशा वेळार काँग्रेस ही ऑपोजिशन पार्टी म्हणून खरेंच आपलें काम करता काय ती फेल जाल्या ह्या विशयाचेर आनी लोकसभा निवडणुकीच्या विशयाचेर उलोवपाक आमच्या वांगडा आसा गोंय प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष सुभाष शिरोडकर. सर, डायरेक्ट टू द पॉयंट, काँग्रेस ऑपोजिशन पार्टी म्हणून खरीच सारकें काम करता अशें दिसता तुमकां? नक्कीच. कारण ऑपोजिशन पक्षांतल्यान काम करप जे मागीर पार्टी फंक्शनरी आसूं किंवा आमदार आसूं, ताजो अर्थ असो न्ही की रस्त्यार आयले, बंद केलो वगैरे वगैरे. कारण काँग्रेस पार्टी हेजे कल्चरच वेगळें आसा. आमी देशांत पळयलें जर जायत बाकीच्या राज्यांनी आनी गोंयांत सुद्दां काँग्रेस पार्टी ही नेहमीच शासनांतल्यान आयिल्ली आसा. शासन अधोरेखित करून लोकांक ज्यो गरजो आसा त्यो भागोवपा संबंदी आयिल्ली आसा. पण तुमचे हे 10 लिडर 10 वटेन पळयता आनी त्यामुळे जे विरोधी पक्षा कडल्यान जे अभिप्रेत म्हणजे फाटल्या 60 वर्सांक भारतीय जनता पळयत येयल्ली आसा, भारतीय लोक पळयत आयिल्ले आसा की BJP विरोधी पक्षांतल्यान बंद करपाचें, हरताळ करपाचें, एजिटेशन्स करपाचें, निदर्शन करपाचें ही जणू मक्तेदारी घेतिल्ले सारकें काम करता. म्हणटरी काही वेळा लोकांची अशी अपेक्षा आसता की काँग्रेस पक्षाक जेन्ना जेन्ना विरोधां आसता तेन्ना पक्षांचो तेंच करचें अशें म्हणून. पण आमचें मत अशें आसा की काँग्रेस पक्ष जो आसा पळय न्ही हाणें सक्रीय पद्दतीन विरोध हो करूंकच जाय. आनी त्यामुळे तुमी फाटल्या 8-10 म्हयने पळयलें जर जायत जेन्ना जेन्ना विशय आयिल्ले आसा तेन्ना आमचे स्पोक्समॅन म्हणात किंवा म्हजे पातळीचे हांवें हे विशय घेतिल्ले आसात. मुद्दा काँग्रेस पक्ष जो आसा पळय न्ही हो सक्रीय पद्दतीन विरोध करीत आयिल्लो आसा. सक्रीय पद्दतीन विरोध करता. पूण तुमचे 10 लिडर आसा, 9 MLAs आसा, बाकीचे लिडर्स आसा, ते युनायटेडली खंयच बसून एक ऑपोजिशन म्हणून एक स्ट्रेंथ दिसली ना. आतां विधानसभेक आसतले. आतां विधानसभा जे आसा पळय न्ही ते विधानसभेक आसतले न्ही, 9 जाण आसतले. फाटल्या विधानसभेन बसले आनी ताच्या नंतर परत एकठांय येवन आनी आतां आशिल्ले पळय. सी जेन्ना जेन्ना मिटिंग्स जातात तेन्ना तेन्ना मेळपाचो प्रयत्न करतातच, ना अशें न्ही. आतां जाता अशें मुळांतच आमी 9 जाण आसात, अत्यंत कमी आसात. तातूंत 1-2 जाण ह्या बाजून त्या बाजून म्हणजे कशें कामाच्या निमित्तान, कांय एखाद्या आरोग्याच्या निमित्तान समजा कशी ताजो अर्थ असो जायना की ते 9 जाण इकडे ना अशें जायना. 9 जाण खंबीरपणान इकडे आसातच. आतां इतलेंच कितें कांय वेळा ताजें अशें एक रुपक दिलें वता की ते बरोबर ना काय, तांचें एकमत ना काय, असो प्रस्न आसना. पण तुमचे काँग्रेसीन प्रॉब्लम हो आसा की खूब लिडर्स आसा, हे हो प्रॉब्लम काय तुमकां प्लस पॉयंट दिसता? ना नक्कीच. हे तर काँग्रेस पार्टीचें मोठेपण न्ही. काँग्रेस पार्टी जेन्ना एक पक्षांत किंवा काँग्रेस पार्टीन जेन्ना 5-6 माजी मुख्यमंत्री आसात किंवा खुबशे लिडर आसात. राहुल गांधी तर पयर आपल्या हातूंत म्हटिल्लें आसा, म्हणजे आमचें जें कन्वेन्शन जाल्लें दिल्ली जयपूर कन्वेन्शनाक म्हटिल्लें आसा की काँग्रेस पक्षाची ताकद अशी निर्माण जावंक जाय की एक राज्यांत 10 मुख्यमंत्री जावपा सारके कॅपेसिटीचे लिडर आसूंक जाय म्हटलां. ते एकमेका भितर मागीर झगडटात किंवा मतभेद आसतात ती गोश्ट वेगळी. पूण ताजें मत अशें आनी ताणें विचार व्यक्त केल्ले आसात की एक राज्यांत 10 मुख्यमंत्री जावपा सारकी ताकद आशिल्ले लिडर आसपाक जाय आमचे कडेन. खुबश्या मुद्द्यांचेर दुमत आसता आनी एक मेजर मुद्दो, फॉर एक्झाम्पल मोपा एअरपोर्ट सारको मुद्दो, हेजेर एक मेजर दुमत आसा. तुमचो स्पोक्समन म्हणटा मोपा नाका म्हणून. नेक्स्ट डे सार्दीन प्रेस कॉन्फरन्स घेता आनी तो म्हणटा की मोपा जाल्लो जाय म्हणून. सी काँग्रेस पक्ष आजच न्ही आनी कालय न्ही, मुळा पासून मोपा संबंधी आनी आमच्या दाबोली एअरपोर्टा संबंधी अत्यंत ठळक भूमिका घेवन आयिल्ली आसा. दाबोलीचो एअरपोर्ट उरूंक जाय आनी म्हणूनच आमचे त्या वेळार सरकार जे अंदर दिगंबर कामतचे खाला आशिल्लें त्या सरकारान केंद्र सरकार कडेन हो विशय व्हेलो. आमचे पार्टीचे फंक्शनरीज हायकमांड जे आसा तांचे कडेन हो विशय व्हेलो आनी तांच्या माध्यमांतल्यान दाबोलीच्या एअरपोर्टाची सुदारणा करपा खातीर जवळ जवळ 500 कोटी रुपये खर्च करपाची तयारी केली, तजवीज केल्ली आसा आनी ताची सुदारणा चालू आसा. आतां ते 8 बेज जातल्यो. 8 बेज कितें फाल्यां काडून उडोवपाक? म्हणजे ताजो अर्थ असो की दाबोलीचो एअरपोर्ट मुखाल्ल्या 20 वर्सां, 30 वर्सां, 40 वर्सां फंक्शनल उरतलो, गोंयच्या लोकां खातीर उरतलो. आतां 20 वर्सां नंतर किंवा 40 वर्सां नंतर एकंदरीत जाका आमी वाहतूक जी म्हणटात म्हणजे एअर एव्हिएशन जे म्हणटात पळय न्ही, ताजो भरिभार गोंयच्या राज्याचेर कितले कोण सांगूंक शकना. कारण ज्या पद्दतीन आज प्रगती जाता ती पळयली जर जाय, आज आमचे कडेन जवळ जवळ 1000 सुमार फ्लायट, चार्टर फ्लायट्स येतात, 900 ते 1000 सुमार येतात. ती फाल्यां 1500 जावपाची, 2000 जावपाची. हो इनटेक जो आसा प्लस कार्गो
ट्रान्सपोर्टेशन जें आसा पळय न्ही ही अफाट वाड जी जावपाची आसा ती वाड आमी पोसून घेतली जर सांबाळून घेतली जर जाय जाल्यार म्हाका दिसता मोपा एअरपोर्ट जो मुखावेले 5 वर्सां 10 वर्सांक आमी काँग्रेस पार्टीन चिंतिल्लें येवपाक जाय अशें म्हणून ताजे बद्दल दुमत नाच आमचे कडेन मोपा जावचोच नक्कीच दाबोळी उरचो नक्कीच दाबोली उरतलो उरचो म्हणटा उरतलो दाबोळी जर हांव तर विथ कॉन्फिडन्स आय विल से दाबोळी जर उरतलो जाल्यार तेन्ना तुमच्या गव्हर्मेंटान रिव्हेन्यू मिनिस्टर आशिल्लो पळय तांणी ती लँड डिनोटिफाय See, these are small issues which are to be dealt by the administration. जमीन घेतली जमीन दिवपाक केली जमीन परत सोडली खूप चल्ला तातूंत कोण कोण भितर आसात ते त्यांनी पळोवचें एडमिनिस्ट्रेशन ते आसा एडमिनिस्ट्रेशन जबाबदारी घेवची पार्किंग वॉज अ मेजर कन्सर्न दॅट इज वॉट आय से न्ही पार्किंग जाय बाकीचे काही एक्टिविटीज थंय जाय एम्युनिटीज थंय जाय ह्या संबंधी आता शासन जे आसा पळय न्ही ते शासनान पुढाकार घेवचो तुमच्या शासनान मिस्टेक केली अशी दिसना म्हाका दिसना इट्स नॉट अ मिस्टेक टू आय डिनोटिफाय डोंट थिंक ताणें वायज थंय जी जमीन कितें घेतलेली आसा पळय न्ही ती जमीन सगळ्या सोडूना अर्दी जमीन सोडिल्ली आसा अर्दी जमीन घेतली अशें कितें तरी जाल्लो आसता तो विशय म्हाका दिसता की तो विशय परत लोकल गव्हर्मेंटान डील करपाक जाता काय प्रॉब्लेम ना ओके एक मुद्दो येता मायनिंगाचो जेचेर आतां पुराय गोंय पेटून उठला मायनिंगाचो विशय काँग्रेस गव्हर्मेंटान सारको हाताळून ना कसो इलिगलिटी अलाव केल्यो ताका लागून हे सगळें इलिगॅलिटी आपले इलिगॅलिटी म्हण किंवा इरेग्युलॅरिटी म्हण खंयच्या वेवसायांत ना म्हाका असो एक वेवसाय दाखय ज्या वेवसायांत काही प्रमाणात इरेग्युलॅरिटी ना ताजो अर्थ असो न्ही की तो वेवसाय तो मागीर मच्छीमारी वेवसाय आसूं तो मागीर रियल इस्टेट वेवसाय आसूं तो बंद करना टोटली इन टोटॅलिटी मायनिंगा संबंदी जाल्लें आसा इरेग्युलॅरिटी आसूं जाणे कोणी इरेग्युलॅरिटी केली तांकां पनिशमेंट शासन दिवपाचें आमच्या हातूंत प्रोविजन आसा इरेग्युलरिटी करपाक आनी इलिगलिटी करपाक आमच्या तुमचे घटनेत काँग्रेसचे प्रोविजन आसा आमच्या कायद्यात प्रोविजन आसा ते करपाक जाता जी व्यक्ती तातूंत बरबटलेले आसा किंवा तातूंत गुंतलेले आसा ताका पनिशमेंट करपाक जाता तुमचे ताजो अर्थ असो न्ही ओल्या बरोबर सुख्यान जावप म्हणटा पळय तशें जावप न्ही नाही तुमचे लोक इन्वॉल्ड आशिल्ले नेम्स ऑफ युअर फॉर्मर सीएम्स आर बींग टेकन सी नांव घेवप सोंपें आज कोणी कोणाचें उठला आनी चार जाणां मुखार नांव घेतलें नांव घेवप सोंपें पूण जो पर्यंत खंय तरी प्रवाड जायना तो पर्यंत नांव ताका अर्थ कितें करता काय ना ना एमबी शाह कमिशनान तुमचे सीएमाचें नांव घेतलेलें आसा. त्या प्रमाणे मुखार चलतली न्ही कितें कार्यवाही ती चलतली ताजो अर्थ असो न्ही की टोटल मायनिंग बंद जावचें टोटल ही इंडस्ट्री बंद जावची टोटली ती इंडस्ट्री बंद जावची अशें न्ही हूज टू बी ब्लेम्ड फॉर दीस मायनिंग क्लोजर म्हजे हिसपान जालें बीजेपी सरकार कशें बीजेपी सरकार ह्या मुद्द्याचेर की तांणी विरोधात आसतना मायनिंगा संबंदी इतलो ज्वलंत विशय असो दाखयलो इतलो ज्वलंत विशय असो की जणू काय आमी कोंकणी म्हणटा पळय दर्याक उजो पेटला अशें म्हणून तशे पद्दतीन ते सामके देशभर तो विशय गेलो हांव तातूंत ना अशें म्हणून पूण ताजे नंतर मागीर मुख्यमंत्र्याचें स्टेटमेंट पळय मुख्यमंत्र्यानूय म्हटलां आय हॅव क्लोज द मायन्स म्हणून पेपराचे हेडलायन्स येयल्ले आसात पेपर क्लिपिंग्स आसात युअर इलेक्ट्रॉनिक क्लिपिंग्स आसात मुख्यमंत्र्यान म्हटलां की आपल्यान मायनिंग जबाबदारी पूर्ण तुका बंद केल्ली आसा म्हणून प्लस ताणें म्हटलां की आपल्यान जें डिसिजन घेतलें तें डिसिजन सुप्रीम कोर्टान अपहेल्ड केलो अशें म्हटलां सो ही इज टू बी सो वॉट डज दॅट मीन इज टू बी ब्लेम इज बीजेपी सरकार एमओईएफ आसा पळय तांणी आज पळय आज मायनिंगच न्ही आज चिरे नात रेंव ना तुजे खडी ना रोबोल ना चिरे रेव्याक ताका कशें ब्लेम जाता रेव तुमच्या कार्यकाळान बंद जाल्ली ना ना नंतर जाल्या न्ही सँड एक्सट्रॅक्शन स्टॉप इलेक्शना दिसाक सुद्दां तुका रेंव मेळटाली खडी मेळटाली आतां सगळें बंद जाल्लें आसा एमओएफान नोटिफिकेशन काडिल्लें ड्युरींग लास्ट गव्हर्मेंट सी स्टेट नोटिफिकेशन जरी काडलें न्ही लोकल गव्हर्मेंटाची वहिवाट जावन आसता की खंयचे पद्दतीन लोकांक आमी सुटावो दितलो पळय एमओएफा जाय अप्रोच जावपाक जाय तांचे अप्रोच जावन सांगचें पडटलें मेळचें पडटलें कळोवचें पडटलें एक भाग जालें शिवाय लोकल हातूंत भितर बाबा आमी कशे पद्दतीन लोकांक एक रिलीफ दिवंक शकतात त्या संबंदी कांय दिसना तुका बरें एमओएफांनी मायनिंगेच्यो एनवायरमेंट क्लियरन्सीस सस्पेंड केल्यो इमिडिएटली सस्पेंड केलो जयंती नटराजन हांगा आयले तेन्ना दॅट टायम यू आर ऑल्सो देर विथ येस व्हेरी मच आय वॉज देयर सो तेन्ना ते मिटिंगेन एक्झॅक्ट कितें जालें तें सांगूं शकता की जेका लागून एक सादी गोष्ट आसा मुखाले बशिल्ल्या मनशाक जर करप्ट म्हटलं जर जाय तुका लागून हें सगळें जालां तुवें करप्शन केलां हें केलां जाल्यार अशें म्हटलें जर जाय तो मनीस म्हणटालो येस आय एम क्लीन आय हॅड नो इंट्रस्ट इन दॅट इट वॉज अ रिटेलिएशन ऑफ दॅट पयलींचे 2 दीस 3 दीस हांगसरले लोकल सरकाराचे लोकल प्रतिनिधीचे आमी रिएक्शन पळयलें जर जाय आय डिफेंड दॅट डिसिजन ऑफ ही कोण आमची सो उनीर आसा म्हणून घर लासून उडयले तुमी ना 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 घर नासून उडना यू सी दे आर अलाउड टू सबमीट देअर एप्लिकेशन्स फॉर रिविजन वीच दे हॅव टू डू इन बिटवीन कोर्टान गेला पळय न्ही ताका आमी कितें करतले
मायनिंगाचेर आनी एक मुद्दो येता की जेन्ना महाराष्ट्रांतल्यान ओर हाडून हांगा एक्सपोर्ट चालू जाली हालींच तेन्ना तुमचो रेजिनल लॉरेन्सान कंप्लेन केली आनी टी बंद सी करून दीस वॉज ब्रॉट टू माय नोटीस बट एक तातूंत लक्षांत घेवपाक जाय की गोंयच्या लोकांची मागणी आसा आनी काँग्रेस पक्षाची मागणी आसा की मायनींग गोंयांत सुरू जावचें अशें म्हणून मायनींग गोंयांत सुरू जावचें जेणे करून गोंयचे लोक जे आज उबंत पडिल्ले आसात तांकां रिलीफ मेळचें अशें म्हणून आमी फाल्यां कर्नाटकांतल्यान आनी महाराष्ट्रांतल्यान ओर हाडून जर ट्रान्सपोर्ट करपाक ओर एक्सपोर्ट करपाक हें केलें जर जायत बरें तातूंत भितर नंतर आसा तातूंत भितर कितले कोण भरपटलेले आसात वॉट इज द मनी ट्रान्जॅक्शन इन दॅट इनवॉल्वड हे गोंयच्या लोकांच्या मोगान परमिशन दिलां काय आनी कोणाच्या लोकांच्या मोगान दिलां परमिशन सी दीज आर द इश्यूज इन दॅट एंगल आय थिंक ओरिजिनल हॅज टेकन अप द इश्यू लास्ट गव्हर्मेंट जेन्ना दिगंबर कामत गव्हर्मेंट आशिल्लें तेजे नंतर यू वेंट इन टू अ शॉक आफ्टर इलेक्शन्स दॅट वॉज for it's but natural for about a month or 2 or 3 यू हॅव मॅनेज टू कम आउट ऑफ इट yes we are very much फाटले आज जर आमी पळयलें जर जायत आज गोंयच्या खंयच्याय भागांत गेलो जर जायत लोकां कडल्यान उत्स्फूर्त सहभाग जो मेळटा पळय न्ही रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन लोकांची प्रतिक्रिया जी म्हणटा पळय न्ही ती आज पळयली जर जायत इट इज नॉट फॉर BJP फाटले जेन्ना इलेक्शन तुमी लूज जाले ते एनालायज केले तुमी ते इलेक्शन लूज केलें कारण गव्हर्मेंट रॉंग जाल्लें तेन्ना म्हणून काय टिकेट एलोकेशन रॉंग सी देर आर सो मेनी इश्यूज खुबशे विशय अशे आशिल्ले की जे विशय आमकां त्या वेळार एफेक्ट जाले मिडिया हायप आमचे इश्यूज वगैरे वगैरे खुबशे इश्यूज आनी ताजे डेलिब्रेशन्स खूब जाल्ले आसात म्हाका आतां परत त्या विशयाक वचपाचें ना एक इशू तुमकां कोणेच विचारना चुजींग दिगंबर कामत एज CM 5 years back as a consensus candidate between Pratap Singh Rane and Ravi Naik. Was it a wrong decision or right decision? सी हे डिसिजन जावन गेले त्यामुळे ते आतां रॉंग म्हणप रायट म्हणप बरोबर दिसना म्हाका त्या इश्यूचे वचे पेक्षा हांव सद्या असो की मुखाल्ले पान पळोवन काम करपाचें फाटले एनालायज केले तेन्ना एनालायज केला ताजेर आमी रिपोर्ट घेतिल्लो आसा आनी त्या अनुसार आतां मुखाल्ले पावल आसा पळय न्ही आमी आनी आमच्या हायकमांड मुखाल्ले पावलां ते नजरेन उलयता इफ यू हॅव रिवाइंड द सिच्युएशन यू वूड हॅव टेकन द सेम डिसिजन म्हाका ते संबंदी कांय सांगपाचें ना ओके NCP तुमच्या वांगडा खानाक खान लावन तांणी गव्हर्मेंट चलयलें बरोबर was it also one of the factor which contributed for your I say no see there are lot many factors about 8 to 10 एक 8 ते 10 सुमार विशय असे आशिल्ले की ज्या विशयामुळे आमकां काँग्रेस पार्टी लोकां कडल्यान सपोर्ट मेळूंक शकलो ना आनी ह्या विशयाचें सगळें एनालायसीस करून काँग्रेस पार्टी मुखार पावल उडयता जे पावलाक म्हाका खात्री आसा की लोकां कडल्यान सहकार्य मेळटलें रेक्टिफाय केले तुमी सगळे मिस्टेक्स कशें आसता जसो जसो वेळ येता जसो काळ येता ओघ येता तशें तशें ते रेक्टिफाय जायत वयतलें तुमचे रेक्टिफिकेशन उदाहरणार्थ आता तिकेट दिवपा संबंधी आतांच हांव म्हणू शकना रेक्टिफाय केलो अशें म्हणून जेन्ना तिकेट दिवपाचो वेळ येतलो डिस्ट्रिब्युशनाचो वेळ येतलो कॅन्डिडेट सिलेक्ट करपाक वेळ येतलो ताका 4 वर्सां आसता अजून म्हणजे ह्या हे सगळ्या विशया संबंधी जाणीवपूर्वक जबाबदारी म्हणटा तशें नोंद काँग्रेस हायकमांडान घेतिल्ली आसा आमी हांगसर घेतिल्ली आसा तुमकां एक मिड टर्म टेस्ट येतली आतां लोकसभा इलेक्शन या तेन्ना जर तुमी मिस्टेक्स रेक्टिफाय करूना जाल्यारूय तुमकां परत ते घोडा मैदान मातशें चड लागीं ना असं मातशें पयस आसा पूण येवनी पळोवया वील फेस इट यू विथ द सपोर्ट ऑफ पीपल you support as Subhash Shirokar to go ahead with NCP for the next Lok Sabha elections? सी फाटल्या वेळार हांव म्हणटालो की आमकां एलायन्स नाका अशें म्हणून अजुनूय म्हजें मत आसा की एलायन्स जाता जाल्यार एवॉयड करचें अशें म्हणून कारण एलायन्स नासलें जर जायत जाल्यार काँग्रेस पार्टी वर्कर्सांक एक काम करपाक वेगळी उत्साह आनी हुरूप येता त्या मतदारसंघांतल्यान काम करपाक तशें तांचे हांकां हुरूप येवंक शकता म्हणजे NCP आसा तांकां पण सेक्युलर वोट्स डिवायड आनी जेन्ना नंतर मागीर एलायन्स करपाच जालें जर जाय दॅट कॅन बी डिसायडेड लेट अस सेक्युलर वोट्स डिवायड जातले म्हणून एक भंय आशिल्लो